मेडिकल कॉलेजीत प्रवेश घेताना मुखेलमंत्री सावंताच्या कार्यालयाचो दुरुपयोग करून मुखेलमंत्र्याच्या सोयऱ्याक प्रवेश दिला असो आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेसीन केला. हे करताना कांय भुरग्यांचेर अन्याय केला अशें काँग्रेस म्हणटा. केंद्र सरकारान सामान्य दर्जाच्या आर्थीक स्थिती बरी ना तांचे खातीर आरक्षणाची तरतूद केल्या. त्या प्रमाण मेडिकलाच्या प्रवेशाक मान्यताय दिवपी जायरात तकनिकी संचालयान मेडिकलाच्या प्रवेशा दिसा जाहीर केल्ल्यान खुबशा भुरग्यांचेर अन्याय जाला. हे सगळे मुखेलमंत्र्याच्या सोयऱ्याक प्रवेश मेळचो म्हूण केला असो दुबाव येता अशें काँग्रेस म्हणटा. मुख्यमंत्र्याच्या एक रिलेटिवाक थंय एडमिशन जावपा खातीर थंय खुबशे इंटरफेरन्स जालें आनी डायरेक्टर ऑफ टॅक्निकल एड्युकेशनाक मुख्यमंत्र्याची फॅमिलीचे इम्पॉर्टंट सदस्य थंय दिसले. भितर वचून तेणी कितें केलें कितें केलें ना हो वेगळो गजाल. चीफ मिनिस्टराचे ऑफिसाचे थोडे ऑफिसरूय थंय दिसले आनी ताच्या एक रिलेटिवाचें थंय एडमिशन जाल्लें आसा. ताच्या त्या रिलेटिवाचें एडमिशन नॉर्मल हातून जाल्लें आसा, आमकां कांयच प्रॉब्लम ना, कारण तो सीएमाचो कोण रिलेटीव आसा म्हणून तेजेर अन्याय जावपाक जायना. पुणून तेगेलें एडमिशन जाता आसतना जर थंय वेवस्थीत बदल जावन थंय इंटरफेरन्स जावन चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसाचो फायदो घेवन तें एडमिशन जालां असो सगळे कडेन बोवाळ आसा. आनी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी थोडे डॉक्युमेंट्स हांवें स्वताक तेजे नंतर चॅक केले, थोडे हेंचे कडेन उलयले नंतर लक्षांत आयलें की थोडे जाणीवपूर्वक थोडे गजाली थंय केल्ल्यो आसात. एक म्हणजे इकॉनॉमीक विकर सेक्शन हाचेर निर्णय पयलीं जाल्लो जवळ जवळ 12 जानेवारी 2019. तेजे नंतर गोवा कॅबिनेट मिटींग येता 11 जून, 11 जुनाक. प्रॉस्पेक्टसांक ते प्रिंट जायना, पूण प्रॉस्पेक्टसांक एक हें गजाल प्रिंट जाता की EWS इकॉनॉमीक विकर सेक्शनाचे 12 लाख EWS म्हणजे एब्रिवेशन हें केलां तितूंत EWS इकॉनॉमीक विकर सेक्शन एन्युअल इनकम लेस दॅन 3 lakhs हेजो उल्लेख आसा. तेजे नंतर गव्हर्मेंट एक एडवर्टिजमेंट दिता. एडवर्टिजमेंट 4 जुलयाक आनी 4 जुलयाकूच ते म्हणटात थंय एक रावंड आसा. त्या रावंडाक जे पळय इकॉनॉमीक विकर सेक्शन आसा ते थंय एप्लाय करपाक शकतात. ते अनाउन्समेंट करता आनी एडवर्टिजमेंट दिसता सेम डे. आनी ज्या तरेन गव्हर्मेंटाक परिस्थिती आसा, तूं मामलेदाराक जर गेलो जाल्यार म्हाका दिसना खंयचोच नॉर्मल स्टुडंट हो ती सर्टिफिकेट 8 ते 10 दिसां भितर ती घेवपाक शकता. पयलीं म्हणजे तुज्या प्रॉस्पेक्टसांत तूं म्हणटा EWS इनकम 7 लाख आनी तेजे नंतर तूं 4 जुलयाक एडवर्टिजमेंट एक दिता 3 पेपरांनी आनी थंय अनाउन्समेंट जाता की EWSची इनकम इज 8 lakhs. म्हणजे इकॉनॉमीक विकर सेक्शनाचे जे एडमिशन एज पर द सेंट्रल अमेंडमेंट्स 10% एडमिशन करपाक जे कोणाचे इनकम 8 लाखां परस कमी आसा ताका तें एडमिशन मेळटलें. हय, पयलीं प्रॉस्पेक्टसांक 3 लाखांचे उल्लेख आसा आनी तेजे नंतर त्याच दिसाक ज्या दिसाक रावंड सुरू जाता त्या दिसाक तो एडवर्टिजमेंट येता आनी तो एडवर्टिजमेंट हांव फूल वाचना. Therefore, all applicants wishing to avail these EWS seats during the general category admission round must produce income and assets certificate in specified format issued by Mamaldar of concerned taluka during the admission rounds. So, the bigger issue is one is suppression of information and selectively giving this information to selected students to give advantage of the information to selected students. पण सिलेक्टिवली थोडे स्टुडंट्सांक आनीक जो सीएमाच्या रिलेटिवान जे एडमिशन घेतलां ते अंडर EWS. सो म्हणून हो दुबाव आनीक तितूंत हें जाता की चीफ मिनिस्टरान आपलें ऑफिस यूज केलें की आपल्या रिलेटिवाक हें इन्फॉर्मेशन
बेगीन दिवपाक आनी तेजे डॉक्युमेंट रेडी करपाक. आनी तेजो प्रॉस्पेक्टस रूल कितें म्हणटा तो जनरल कॅटेगरींतलो भुरगो खंयचोय जर त्या रावंडाक कॉल जातकर ताणें थंय फक्त आपले इनकम सर्टिफिकेट दाखोवपाची, ताका एप्लाय सुद्दां करपाची गरज ना. म्हणजे हें जें रिजर्व हेजें EWSची जें एडमिशन आसा इज प्युअरली ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेजीस ऑन द सर्टिफिकेट. आतां फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वीस कोण येतलो? ज्या भुरग्या कडेन इन्फॉर्मेशन आसा की EWSची इनकम 8 लाख जाल्लें आसा आनी तें आतां डिक्लेअर जातलें, म्हणजे तेच भुरगे थंय घेवन येता. सो हो पयलो हितून गोंदळ जो दिसता हे एडमिशनाच्या प्रक्रियेक तो हो. सेकंड जो गोंदळ दिसता तो गोंदळ म्हणजे एक थंय रूल आसा, रूल ऑफ द प्रॉस्पेक्टस रूल 30B 4.30B. हांव जस्ट वाचता. ऑल कॅन्डिडेट वन्स एडमिटेड टू पर्टिक्युलर सीट under any category shall not be eligible to seek admission to the same seat, that is same course and same institution, again under same or other category. Subsequently around चालू असताना 3 स्टुडंट्सांनी स्टुडंट मेरिट रँक नंबर 19, 84 and 93 ह्या भुरग्यांनी ज्यांचे एडमिशन EWS कॅटेगरींक जाल्लें on 26 July 2019, they have changed their admission. They have withdrawn from EWS and then they have taken the admission in general in the same institute for the same course. हो रूल कितें म्हणटा? सेम कोर्स आनी सेम इन्स्टिट्युशनाक एका हेतूंतल्यान वचून दुसरें हें वर्टिकल हें चेंज करपाक जायना. तें जर दुसऱ्या इन्स्टिट्युशनाक खंय तो एडमिशन घेता जाल्यार तें चेंज करपाक जातलें. सो in violation of this rule, the 3 students had changed, and some parents who was affected by this, because I don't want to use the name of those parents, they have already given objection to this to the director of technical education. हे केल्ल्यान जनरल स्ट्रिमांतले जनरल कॅटेगरींतले जे भुरगे एलिजिबल आशिल्ले ते एलिजिबल स्टुडंट्स भायर पडले आनी ही खंय तरी कोणाक तरी फावोर करपा खातीर वेगळे तरेन आनी ते फक्त एक एडमिशन न्ही, जवळ जवळ 3-4 एडमिशनां अशीं जाल्लीं आसा जांकां ही एडवांटेज दिल्ली आसा. सो हो सगळो MBBSाचो एडमिशनाचो हो एक वेगळो घोळ आसा. तितूंत मुख्यमंत्र्याचें नांव परत परत येता. हो इशू रेज जावन सुद्दां मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिफिकेशन कांय दिल्ली ना. डायरेक्टर ऑफ टॅक्निकल एड्युकेशनाचें आजून क्लॅरिफिकेशन कांयच दिल्ली ना. सगळे जे डॉक्युमेंट आसात ते सीलबंद दवरलेले आसात, कारण हें एडमिशन प्रोसेस एकदां कंप्लीट जातकर मागीर तो कोर्ट थंय इंटरफियर जावपा ना.